नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। महाराष्ट्राच्या राजकारणात परतून भुंयकाम। अजित पवारान शिंदे फडणवीस सरकाराक दिलो तेको। 2 दिसांत चित्र जातलें स्पष्ट, शरद पवारांचें स्पश्टीकरण। सिवरेजीचे काम जावंक ना सामकें, पणजेचे रस्ते खचतलेच, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालाचें स्पश्टीकरण। मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा उपरांत भर पावसान चालू आसात स्मार्ट सिटीची कामां। टोकार रस्तो खणून दवरिल्ल्यान लोकांचे जाल्यात हाल। केंद्राकडल्यान हयकार मेळटकीर राज्यसभा उमेदवारांचे नाव करतले जाहीर, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। मतदान टक्केवारी वाडोवपा विशीं कोर कमिटीचे बसकेन जाली चर्चा। सभापती रमेश तवडकाराची माहिती। आनी साथीची दुयेंसां नियंत्रणात हाडपा खातीर उबारल्यात पावलां, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती। आता पळयात खबरो विस्तारांत। महाराष्ट्राच्या राजकारणात परतून एक फावट राजकीय भुंयकांप जाला। महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष फुडारी आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे नेते अजित पवार हांणी 30 ते 40 आमदारां सयत सरकाराक तेको दिला। ह्या राजकीय नाटकाक लागून 2019 वर्सा सत्ता स्थापणुकेच्या राजकीय नाटका वेळार घडिल्ल्यो घडामोडी परत्यो ताज्यो जाल्यो। अजित पवारा सयत राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या 9 आमदारांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। उदरगतीच्या मुद्द्याचेर अजित पवार सरकारात वांटेकार जाल्यात। कर्तृत्वान फुडाऱ्यांक पक्ष कडल्यान सदांच दुय्यम स्थान मेळटा, तेन्ना अश्यो घडणुको घडटात। राष्ट्रवादीच्या सगळ्या मंत्र्यांक रोखडीच खाती मेळटली अशें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेन सांगलें। जाल्यार अजित पवारा वांगडा गेल्ल्या कांय आमदारांनी आपले कडेन संपर्क साधला। देखून फुडल्या 2 दिसांत चित्र स्पश्ट जातलें अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे मुखेली शरद पवारान सांगलें। माझं काही म्हणणं नाही, कोणी काही दावा करा, माझा लोकांचा विश्वास। मी त्या लोकांच्याकडे जाईन आणि हा निर्णय लोक ठरवतील। पक्षाचं नाव घेऊन कोणी काही भूमिका घेतली त्याच्याबद्दल आम्ही भांडण करणार नाही। मला महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांचा माझा प्रखर विश्वास आहे। आमची खरी शक्ती सामान्य माणूस आणि कार्यकर्ता आहे की हा पक्षाच्या धोरणाचा विषय नाही। पक्षाच्या धोरणाची विसंगत पावलं कोणी टाकलेली असली तर ती पक्षाच्या दृष्टीने योग्य नाही। त्यासाठी पक्षाचे जे प्रमुख लोक आहेत ते बसतील आणि त्या संबंधीचा निकाल घेतील। असं आहे की जे पक्षाच्या चौकटीच्या बाहेर गेले, शपथही घेतल्या, त्या प्रत्येकाच्या संबंधीचा निकाल घ्यावा लागेल। 9 लोकांचा त्या प्रत्येकाचा जे त्या ठिकाणी गेले, फक्त जे विधानसभेचे सभासद होते जे त्या ठिकाणी गेलेले होते त्यातल्या काही लोकांनी मला फोन केला आणि आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं, आमच्या सह्या घेतल्या, आमचा नाईलाज झाला, तर आमची भूमिका वेगळी आहे, आम्ही तुम्हाला 2-3 दिवसात येऊन भेटू हे सांगितलं। त्यांच्याशी माझं बोलणं झालं। बाकी ज्या 9 जणांनी शपथ घेतली त्याचे फक्त जाण्यापूर्वी भुजबळ माझ्याशी बोलून गेले की हे होतं, हे काही योग्य नाही, मी लोणावळ्याला होते तर मी तिथं जातो आणि याच्यात काय आहे तुम्हाला कळवतो, तर त्यांनी शपथ घेतल्याचं कळवलं। सिवेज पायपा घालपाच्या कामात खूप तांत्रिक गजाली आसात। पायपाच्या आकाराप्रमाण रस्ते खणचे पडटात वा मशिना वरवीं पोंचान पायपां घालची पडटात। ही तांत्रिक गजाल खंय तरी जाग्यार सामकी बसूंक ना। देखून पणजेचे रस्ते खचतलेच हाचेर कांयच उपाय ना अशें मान्य करीत भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान आपल्या आंगावयल्यान जबाबदारी काडून उडयल्या।
Potholes are two, three types of potholes. What is pothole? First, let us decide what is pothole. Pothole is deterioration of the road. One is sinkage of the road. I पहिली फाटी सांगले की जेन्ना 1000चे पाईप घालता पळय शिवरेचे 1000 1 मीटर पाईप कोणा घालता विदाउट एक्सकवेशन तेन्ना आमकां 1400चो होल मारूंक पडटा 1300चो 1400 होल मारूंक पडटा आनी तेजे सायडीचे गॅप आसा पळय 300-400 MMचे गॅप ते कसटलेच हे पासून त्रास जातलेच तेका आनी उपाय काय ना पण हांव म्हजें तो हॉट मिक्स खर्च करून ना इट वॉज द कॉन्ट्रॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सम म्हणजे हे कितें म्हणटा तेका रिपेर्स सो ही डिसायडेड टू पुट अ प्री मिक्स लेयर सो वॉट इज तेका कितें हे ना गॅरंटी ना हे शूड डू इट अगेन नेक्स्ट इयर परत करता द सेम कॉस्ट नॉट न्यू सर जेन्ना ते सिंक जाता पळय ते थोड्या जाग्यार तशेंच उरता गाडयो तेजे वयल्यान तेचेर म्हाका रिक्वेस्ट करता मरे हांव लोकांक तुमी आतां इतले प्रेस भाव भयणी आसा क्विक कितें तरी सोल्युशन क्विक सोल्युशन तुका दाखयता तुमी म्हणटात म्हण पोतून कालूय दाखयलें आतां दाखयता पळय एक मिनट म्हाका एक मिनट दी हांव तुका दाखयता म्हाका प्रेजेंटेशन दिता तुका फुडल्या फाटी पळय आयचो रिपोर्ट हो एस्टेडीचो आयचो आसा रिपोर्ट केलो पळय एस्टेडी दिसता तुका हो एस्टेडीचो रिपोर्ट आतां हो एस्टेडीचो तारीख पळय 30 तारीख 4 म्हाका रिपोर्ट येयलो 4 आतां कितले पोटोला गोंयांत आख्खे मतदार सगळे डिविजनाचे सगळे डिविजन पॉटहोल प्लस ते सिंकिंग जाता ते हे पोटोलूच म्हणटा कोण घालता पळय हे कावंट पळय डिविजन 2 सब डिविजन 1 एकूच पणजे कितले दीस उरला हो कित्याक उरला तेजेर आमी स्टडी करतात 38 डेज थोडे 4 दीस थोडे 3 दीस कित्याक उरला तेजेर स्टडी करता सो आसा आमचे कडेन रिपोर्ट लोकांकूय मागता मातशें करचें न्ही सगळ्यांनी एक्टीव जालें जातलें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर लेगीत दिवन स्मार्ट सिटीची कामां भर पावसांत चालू आसा हाचो परिणाम म्हूण सांतिनेज आनी तांबडी माती वाठाराचे 12 बिरेस्तार जाल्ले दिश्टी पडटात नियोजन नाशिल्ल्यान एकामेकाची पायपां फोडटात आनी मातयेन भरिल्ल्या रस्त्यान तांबडी माती वाठारांत रावपी थळाव्यांचे हाल करून सोडल्यात पळयात पयलीं आळस काडपाचें स्मार्ट सिटीचें आनीक एक उदाहरण उक्ताडाक आयलां स्मार्ट सिटीची सगळीं कामां 17 जून मेरेन पुराय जातलीं आनी पावसान कसलींच कामां जावचें ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें पण स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारान तें वयल्या वयर घेतलें काल सांतिनेज तांबडी माती वाठारांत वचपी रस्तो आख्खो खणून स्मार्ट सिटीन पावसाचें उदक व्हांवून वचपा खातीर पायप घालपाचें काम हातांत घेतलें देखून तांबडी मातयेच्या थळाव्यांची येरादारी आडकून उरली आनी काम करतना उदकाचे पायप फोडून उडयले पळयात हो फोडाफोडीचो प्रकार आता विदाउट preparation without informing public both these roads have been cut today and the reason is because of overflowing of water rain water आता हे सायडीन पळयलें जाल्यार ही सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट हिंगा आमी गेल्यार इतलें उदीक हा तितून हे सगळें उदीक ह्या रस्त्यार येता आनी सगळें चिकट जाला हिंगा लोकांक इतले त्रास जाताले चलपाक बायक पासून इतले जाण पडल्या पासून बायक घेवन आनी भुरगीं वयता सकाळचे स्कुलाक ह्या रस्त्याचेर Artha, now the smart city clearly knows that rains are going to come. Some temporary work had to be done. When we asked the smart city official, then कितें म्हणला, हो रस्तो आमकां लागना. होच रस्तो आमकां smart city लागता. So isn't it not the duty of the operator of this place to have this road done before the rain? पावसांत कांय गांवगिऱ्या वाठारांतलो संपर्क तुटता तें आमी पळयलां. पण हाची प्रचिती आमकां साक्षात राजधानी पणजेंत पळोवपाक मेळटा ह्या कामाक लागून दिसभर तांबडी माती वाठाराचो संपर्क पणजे शारा कडेन तुटलो कामांतल्यान येवपी लोक आपल्या घरा कडेन पावले नात लोकांक गाडी सोडून आपलो जीव धोक्यांत घालून खणिल्लो रस्तो उपचो पडलो आयकात थळाव्यांनी उक्तायल्ली तिडक हो सगळो एरिया आहा ते तांचे पळयत ना फॉरेस्ट मारले कॅन फॉरेस्ट बी थ्रोन डावन entire area of forest has been thrown down. The nala has been made reduced. And आता तो पळय जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर पळय रेन येतलो that will overflow the road and the road will be nothing but not walkable. I mean, sir, by 70 years old man had to practically take help of those kamgar and come out of this ditch. And they have not even completed the work. They have not completed the work. What I have पहिली मजेशीर पळय हो ब्रिज केलो त्या ब्रिज करचे पयलीं तांणी हो दे शुड लेट द वॉटर थ्रू पयलीं ब्रिज केला आनी आतां ते ड्रेजिंग करून उदक पास करतात उदक थांबलां उदक थांबिल्ल्यान हें जालां वेजिटेरियन जाला दिस इज द स्टेट ऑफ स्मार्ट प्रोजेक्ट
smart project is totally going to be a problem for Goa. Narrowed Nala area And widen the road. widen the road so that the road was not actually officially. There was Kacha road given to him for construction of Estella. In order to correct what Kacha road was allowed. Kacha road was allowed by PW officials without any official approval. Problem for the people staying over here, even getting home in case there's an emergency, then we have to just wait like this because both the sides it's very difficult to get it. The other service road also is flooded. Yeah, it's totally flooded. It's damaging the cars, plus it's a problem getting home. And this how long you all have been facing this now, This is ma'am? almost now so many months we are having a problem, especially the residents of Estella. It's been 1 year this road is closed because we shifted in last October. From since then we are From suffering. October till now. Every time we have to get to a road, then we know that it's closed, then we go the other way around, then search for another option. So it's a problem getting home here. If my daughter is not well, how do I get home? मुख्यमंत्री, आमदार आणि महापौर हांचे मदीं कसलोच संभय ना. तांबडी मातींतल्या वाठारांतलो रस्तो हाची गवाय दिता. म्हयनोभर जालो हो रस्तो खंटात पुरता. दोनी वटेन रस्त्याचो संपर्क तुटला. थळावे हाल काडटात. पूण सरकाराक आजून मेरेन ताची दखल घेवपाक कळाव कित्याक जाता हो व्हडलो प्रश्न. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. राज्य आणि लोकसभेच्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या विशयांचेर कोर समितीच्या बसकेक चर्चा जाली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. राज्यसभेचो उमेदवार ह्या बसकेत आमी निवडला. केंद्र सरकारा कडल्यान हयकार मेळटकीच राज्यसभेचो उमेदवार जाहीर करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. भारतीय जनता पार्टीची कोर मिटींग आशिल्ली. कोर मिटिंगेन वेरियस इश्यूज डिस्कशन सातत्यात आसता. ओके, तशें वेगवेगळे पार्टीच्या ऑर्गनायजेशनल विशय 9 वर्सां पार्टीचे सेवा सुशासन गरीब कल्याण तेजे कार्यक्रम, ओके, पार्टीचे सरकार आणि पार्टी हेच्या मध्ये कॉर्डिनेशनचे विषय, लोकसभा, राज्यसभा असे वेगवेगळे विषय जे आशिल्ले हे डिस्कशनान आशिल्ले. राज्यसभा कॅन्डिडेटचेर वेगवेगळे हेजे डिस्कशन जालें. बट थोड्या दिसाच्या भितर आमी वयर कळयतले पार्टीक आनी पार्टी कडल्यान वयल्यान आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर. राज्यसभे खातीर तानावडे हांचें एकमेव नांव बसकेत चर्चेक आयलें. हें नांव आतां केंद्रीय वेंचणूक समितीक धाडटले आनी फुडल्या 2 दिसांनी दिल्लींतल्यान तानावडेच्या नांवाची अधिकृत घोशणा जातली अशी माहिती सभापती रमेश तवडकरान दिल्या. शेनवारा जाल्ल्या भाजपाच्या समन्वय समितीच्या बसके उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना सभापती उलयतालो. कोर कमिटीक वेगवेगळे विषय आसले की एक राज्यसभेच्या इलेक्शन संदर्भात, राज्यसभेच्या इलेक्शन संदर्भात, तसेच लोकसभेच्या इलेक्शन संदर्भात आणि सरकार म्हणून जे आतापर्यंत फाटले 2-3 महिने जे काय कृती केल्यो त्यो आणि फुडें जे करपाक ह्या संदर्भात नांव आयिल्लें आसा ते 2 दिसांनी डिक्लेअर हांव तुका आत्तां तुका सांगना, पण नांव जें आसा न्ही निर्णय रस्ते ठरलेलें आसा ते फाल्यां 2 दिसांनी असेंब्ली सेशन चालू जावपाचें. लोकसभेचे दोन्ही मतदारसंघा संदर्भात कितें स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करपाक जाय हाजे चर्चा जाली आनी त्या नंतर ताजे जे कांय प्लॅन्स आसा ते कशा तरेन स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करून फुडल्या म्हणजे सावथाक आनी नॉर्थ कॅन्डिडेट्स हांव डिस्कशन जावना. इलेक्शन संदर्भात जो काय जे स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करून वोट शेअर जें वाडोवपाक जाय ह्या संदर्भात चर्चा. वेक्टर बोर्न दुयेंसांक आडावपा खातीर केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवियान जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांक आमी पाळो दितात. वेक्टर बोर्न दुयेंसां आडावपा खातीर उपाय येवजण्यो राबोवपाक पावलां उबारल्यात अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. तशेंच गोंय वैजकी महाविद्यालयान IVF सुविधा 15 ऑगस्टाच्यान सुरू करतले अशी घोशणाय मंत्री विश्वजितान केली. ओवरऑल व्यवस्थित सगळे विषय सरकारान मांडला आणि आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान व्यवस्थित प्रत्येक मंत्र्यांनी प्रत्येक म्युन्सिपालिटी पंचायत डिपार्टमेंट कडेन व्यवस्थित संपर्कान रावन हे सगळे गोष्टी जाग्यार आसूंक जाय. आमचे कितें आसा ओवरऑल आनी जे केंद्र सरकाराचे जे कितें गायडलायन्स आसा ते वेदर वी हॅव एडेड टू दोज गायडलायन्स म्हणून मनसुख मांडव्यान मिटींग घेतली. हेजे भायर कांय ना, ते आमचे गोंया राज्यान आमचे सगळे टोटली अंडर कंट्रोल आहा, कांयच विशय तसो ना. कित्याक आमचे कडेन व्हडली आमची डिपार्टमेंट आहा, प्लस आमी डॉक्टर अमित मैदेव ऑन बोर्ड करून आमचो हे चल्ला ते इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता. ग्लोबल हॉस्पिटलाचे डॉक्टर बी एकदम बरे आहा, पूण कितें ते सारकें ते वेगळ्या तरेन
करून लिव्हराचे ट्रान्सप्लांटाचे खुबशे असे प्रोपोजल्स आमचे कडेन आसात. पूण आमकां ते वेवस्थीत विचार करून एक पावल घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. सद्या आमी किडनीचे करतात, लिव्हर करपाक जाय तेजे कडेन आनी मातशे हायटेक वेवस्थाची गरज आसा. ते आमी ऑलरेडी डॉक्टर मधु प्रभू देसाय आनी इतर काही डॉक्टर्स कडेन चर्चेन आसा. आतां पर्यंत कांय फायनल जावंक ना. पूण कितें आहा की ते एकदां जाल्यार डेफिनेटली आमी करतले. एक पावल हांवें घेतला. किडनी ट्रान्सप्लांट तेन्ना चालू केल्लें. आयज आमी अमित मैदेव ऑन बोर्ड करून गॅस्ट्रोचे सगळे जे गोंया भायर आमचे लोक वयता त्यो फेसिलिटीज उपलब्ध करतले. तेज्या भायर आमी रोबोटीक सर्जरीचे ऑलरेडी प्रपोजल सरकारा कडेन घातलेले आसा. तेज्या भायर आमी IVF फर्स्ट टायम डॉक्टर केदार फडतेक ऑन बोर्ड घेवन आमी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान CSRचे अंडर 2 कोटीचे आमकां इक्विपमेंट गावले. म्हणजे गोंयचे जनतेक IVFचो ट्रिटमेंट, महिलाक IVFचो ट्रिटमेंट फ्री ऑफ चार्ज आमी दिले. गोवा पयली राज्य देशान आसतले जे ही फेसिलिटी महिलांक गावतली. नाजाल्यार तुमी पळयलां आनी तुमी आयकून जाणा की गोंयची महिला जेन्ना तांकां ट्रिटमेंटाची गरज आसा ते पुना कोल्हापूर वचून तांकां कितलेय लोकांनी टोपयो घातलेल्यो आसा. ते आमकां करपाचें ना. ते गोंया राज्यांत आयज 15 ऑगस्टचो हांवें टेंटेटीव हांवें डेडलायन दवरले ते मुख्यमंत्रीचे हस्ते ते इनॉग्रेशन करपाचे. आनी त्याच बरोबर टाटा मेमोरियलाचे बी असेंब्लीचे पयलीं मुख्यमंत्रीचे हस्ते MOU एक्सचेंज करून आमी ती OPD आमी चालू करता. म्हणजे नवें हॉस्पिटल येतकूच ते ट्रायपार्टायट आमचे एग्रीमेंट आसतले विथ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड टाटा मेमोरियल. आनी ते योग्य तरेचे ट्रिटमेंट तेंचे माध्यम जे मुंबय गावतात ते गोंया राज्यांत गावतले. आनी बाकीचे विशय नॉर्मल आशिल्ले. दीस अपडेट. पावस पडलो, माती ओली जाली आणि शेतकार कामाक लागलो. सध्या हे चित्र तुमकां गोंयभरात सगळेच कडेन पळोवपाक मेळटलें. पणजेच्या ताळगांवांत लेगीत शेतकार नेटान कामाक लागल्यात. पळयात पावसाच्या शेतकामाचो हो स्पेशल रिपोर्ट. पाऊस पडलो आणि शेतकार धादोशी जालो. हे चित्र सध्या ताळगावच्या शेतकारांच्या तोंडार फुलिल्लो हांसो सांगता. तरव्याची पेणी, झपाझप तरवो लायतल्यांचे हात आणि शेतांनी चलपी ट्रॅक्टर हे सूख देणे चित्र तुमकां पणजे सारख्या स्मार्ट सिटींतल्या ताळगांवांत पळोवपाक मेळटा. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत शेतां रोवपा खातीर पोषक वातावरण तयार जाल्ल्यान शेतकारांनी शेताच्या कामांक सुरवात केल्या. पावसाक कळाव जाल्लो खरो, मात आतां पावस पडिल्ल्यान आमकां शेतां रोवपाक नेट आयला अशी माहिती ताळगांवच्या शेतकारांनी दिल्या. ल्हानपणाच्यान मोर दॅन 45 इयर्सांनी. ओके, कसले कसले पीक रोयता? पीक रोयता 2 भाशेचीच रोयता हांव. कित्याक पयलीं रोयताली म्हाका कडेन आसा केंदाव म्हणून. ओके. आनी ताज्या फाटल्यान मागीर आयरीट म्हण येयली. आयरीटाच्या फाटल्यान मागीर बी गव्हर्मेंटान दुसरें बी दिलें आमचें जया. आणि जया आणि ज्योती 2 भाशेन आसता. व्हायट ज्योती आसता आनी रेड ज्योती आसता. हें तुका दिश्टी पडटा तें ज्योतीचें. हो ज्योती तो तुका मातसो मजबूत कहो. आनी जया तुका गोट हे रेड आसता कलरान भितर तांदूळाचो आनी ताजो व्हायट आसता जयाचो. ती तुका जया पिकूय चड दिता पूण जेवपाक मातशें दुसरे भाशेन पळय तें ज्योती ते रेड आसता पळय तें. कित्याक लोक देखून केन्ना विचारीत जातात कोणें तांबडे तांदूळ काय म्हणटा पूण तें नांव नोको आसता कोल्हे. म्हणजे उकडे म्हणटा ते. उकडेच ते सगळे बॉयल करचें पडटा. बॉयल्ड रायस ते. ह्या पयल्या हिंगासर बासमती देखून काडलां खूब. जया आनी ज्योतीचे शेत हांव रोयता. शेताक पिकावळ बरी येता, मात मिलींग करपाचें मशीन गोंयांत नाशिल्ल्यान कर्नाटकांत भात मिलिंगे खातीर व्हरचें पडटा. हे शिवाय गोरवां तोरवो खावपाक येता अशी माहिती सिझलान दिल्या. ते पीक बरें येता. भयंकर पीक जालें पूण आमकां मिलींग ना जालें हिंगा तेका लागून वाट लागली. हिंगा मिलींग ना गोंयांत न्हू. हय. म्हाका कर्नाटकान वचचें पडलें. ओके. कर्नाटकान व्हरोन तें प्रोसिजर मातसो नोको जालो तो. हय. पूण सध्या तरी तुमी 2च पिकां हे करता. ओके. आनी कसली कसली म्हणजे हे भाजयो बीन रोयता तुमी? तुका पावस काबार जातो मागीर. हय. पावस उसरा पडिल्ल्यान पिकावळीचेर परिणामूय जातलो, नुकसाणूय जातलें. मात शेतां आमची जाणट्यांची देण, ती रोवपाची खोस वेगळीच आसता अशें सेजल शेतकार म्हणटा. गोंय सैमान नटला, शेतां भाटांनी सजला. ही गिरेस्तकाय कोणी राखून दवरल्या जाणा? शेतकारांनी. ह्या पावसान धान्य रोवपी शेतकार जरी दिसपाक चकचकीत नासलो तरी तांचे हात पुरावो आसता तेंच्या कश्टांचे. मातयेन गळिल्लो तांचो घाम पुरावो आसता तेंच्या निस्वार्थीपणान शेतां रोवन धान्याची पिकावळ हाडपाच्या तेंच्या हावेसाची.
वर्षा आश्वेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुजिरा शाळे संकुलात शिकपी भुरग्यांक सोडपाक येवपी बशी आनी गाडयांक लागून येरादारीची बरीच कोयणी जाता. देखून खेळा खात्यान हाची दखल घेवन गरजे वेळार ह्यो गेटी उक्त्यो दवरपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली. मात जरी अजून पर्यंत जर शाळा संकुला खातीर पार्किंगेची ही सोय करूंक नासत जाल्यार ती रोकडीच जातली अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. म्हाका दिसता हें ऑलरेडी तांचो डिमांड आसा आनी रिक्वेस्ट जो आसा ते आमी ऑलरेडी गृहीत धरून आज ऑलरेडी बसी आमी आमच्या एसएसजीच्या पटांगणात घेवपाक तांकां ऑलरेडी बोबा दिल्ले आसात. आनी जो गेटीचो जो विशय जो आसा गेटीचो स्कूल अवर्साचेर ओपन करपा खातीर आय हॅव ऑलरेडी गिवन अ डायरेक्शन्स आनी त्या संदर्भात आमचे कडेन त्या संकुलाचे प्रिंसिपल्स आनी मॅनेजमेंट येवन मेळिल्ले आशिल्ले. म्हण डेफिनेटली माय संकुल किंवा जे एसएसजीचो संकुल जो आसा तो गोंयच्या लोकां खातीर आसा, विद्यार्थ्यां खातीर आसा आनी जितले आमकां तांकां हेल्प करपाक जाय ती हेल्प करपा खातीर आमी ऑलरेडी काही गोष्टी सांगिल्ल्यो आसात. यदा कदाचित काही गोष्टी जर विशय जर उरिल्लो आसा जाल्यार तो गैरसमज आमी पयस करपाक शकता. पण डेफिनेटली वी हॅव ऑलरेडी गिवन अ परमिशन अँड डायरेक्शन्स टू द ऑथॉरिटीज टू ओपन बोथ द गेट्स. आता काल एखादा शेनवार आशिल्लो अजून पर्यंत बंद आहा. कितें जर जालें जाल्यार आमी इमिडिएटली गिव. एक्चुअली हो विशय म्हाका परत कांय येवं नाशिल्लो. हो विशय म्हजे कडेन आयिल्लो आशिल्लो पण हांवें तांकां सांगलें तो ओपन कर म्हणून. इतलेंच सांगलें. पण सपोज कितें जर विशय जाल्यार आमी लक्ष घालून तो सुटाव करपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. आयतारा धर्मापूर शिर्ले पंचायतीच्या प्रभात क्रमांक 2 खातीर जाल्ल्या पोटवेंचणुकेत 60.91% मतदान जालें. मतदाना वेळार 2 उमेदवारां मदीं झगडी पेटली. पूण कांय उमेदवारांच्या म्हणण्या प्रमाण पावस आसून लेगीत लोक मतदाना खातीर आयिल्ले. वेचून आयल्यार वॉर्डात उदरगत करतले अशी आश्वासनां कांय उमेदवारांनी दिल्यात. इलेक्शनाक रावपाक म्हाका लोकांनी म्हाका सांगिल्लें राव म्हणून आनी सगळे येवन म्हाका फोर्स करपाक लागले कित्याक तूं जाय म्हणून. सो हांवें डिसायड केलें रावपाक. चलता बरें दिसता. जाय लोक सपोर्ट काम जायते आहाय लोकांनी पर्सनल आसताय आनी जायते रस्त्यांचे उलो आहा करपा उरलां तें सगळें हांव करतलें. भितर आमगे वाड्यांक कांय जालें नाय. बोकोन वॉर्ड नंबर 1 वाचे आमगे पंच आसलो तो देंवलो आनी आमगे उलो आहा काम खूब आहाय. हय त्या लोकांचे हांव सगळ्या लोकांनी वॉर्ड नंबर 1 इलेक्शन चलता. लोक येताय पावस म्हळ्यार जायतो लोक त्रास घेवन येताय. जाले हय त्रास जाताय. जीआय निधींतल्यान सुमार 54 लाख रुपया खर्च करून पिळगांव गावात वेगवेगळी उदरगतीची कामां करतले. आयतारा सरपंच मोहिनी जल्मी, उमाकांत परब गांवकर, हेर पंच वांगडी आनी ग्रामस्थांच्या हाजेरेत ह्या कामांचो शुभारंभ जालो. श्री रामपुरुष देवाच्या पेडाचे सोबितीकरण तशेंच गावात पेवर्स बसयतले. करून आज हे जीआय फंडाचे काम आरंभ करता. ह्या आरंभ काम करच्या खातीर म्हाज्या एकट्याचो हात ना तर म्हज्या पंचायत सरपंचाचो म्हाजे वांगडी पंच सगळे आनी तेज्या वांगडा आमचे जे MLA आहा तेजो म्हाका सपोर्ट आसा आनी ह्या कामाक तसो ZP आमचो महेश सावंत तेजो आमकां सपोर्ट आहा आनी ह्या गांवांचे म्हाजे सगळे आहा भावबंधन ते म्हाका सदींच प्रोत्साहन दिता की ते फुडें सर कार्य करपाक. आनी हे आज आमी जीआय फंडाची 8 कामां हाडलेली आहा. भितूनचे 6 कामांचें आज उद्घाटन जातलें आनी 2 कामांचे आजून ऑर्डरी मेळोंक ना. ते मागीर मातशें वेळ लागतलो. तेजें हांव करतलो उद्घाटनां आमची सगळ्यांक घेवन. तेन्ना हें काम आसा पळय सगळीं 9 कामां ही 54 लाखाची आसा फंडाची. आनी ह्या आमच्या गांवा खातीर जे जे लोकांची मागणी आसा त्या कामाक आमी हांगा हात घातलेलो आसा. जेची थोड्यांची कामां उरलेली आसा ती कामां थोडे टॅक्निकल पॉयंटा खातीर थोडी मातशी उरलेली आसा ती फुडल्या काळान जातली तेन्ना तेंच्यांनी खेद धरपाचो ना मना. साळगांवकर फुटबॉल क्लब बंद पडपाच्या वाटेर आसा. हो क्लब बंद करचो काय चालू दवरचो हो तांचो निर्णय जावन आसा. हातून खेळा खातें कांयच करपाक शकना. पूण क्लब बंद करता आसत जाल्यार ताचे फाटलें कारण आमी जाणा जावन घेतले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे सांगता. गोंयच्या फुटबॉल मळाक दिशा दिवपांत साळगांवकर फुटबॉल क्लबाचें व्हडलें योगदान आसा.
बऱ्योचश्यो वावग्यो किंवा खरें 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 कितें तें म्हाका खबर ना पूण बंद करतात अशे तरेचो एक मॅसेज सबंद गोंया भितरात पसरलेलो आसा. खरें म्हळ्यार अशें जर जालें जाल्यार हो एक खेळा मळाचेर एक वेगळो एक धक्को जावन आसा. कारण साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लबान ह्या फुटबॉल खेळ मुखार व्हरपा खातीर आनी फुटबॉलपटी घडोवपा खातीर तांचें भारी भशेन योगदान जावन आसा. आणि अशा स्थितीन तांचें एखादें पर्सनल कारण आसपाक शकता, तांचेर आमी उलोवपाक शकनात. पण प्रत्येक जाण एक टीम चलयता तो कशे तरेचे चलयता हेजी म्हाका भान आसा. कारण सादी टीम चलोवप हें साबे सुबे मनशाक हें शक्य जायना. तांचें एखादें साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लब जो आज टीम जी बंद करतात ते बरेचशे भुरग्यांक ताचें नुकसान जातलेंच. पूण एकूच मनान दिसता की जो एक खेळ आज आणि साळगांव क्लबाचें आज नांव गोंयान फक्त गोंयानूच न्ही तर भारताच्या विविध भागांत सुद्दां पाविल्लें आसा, तें मुखार व्हरपाक जाय. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान परत एकदा फेरविचार जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. अशें म्हजें खेळा मंत्री ह्या नात्यान म्हजें मत. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा खास करून स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा जे आमचे नॅशनल लेवलाचेर आणि इंटरनॅशनल लेवलाचेर मेडल्स मेळटात तांचो आमी सन्मान करतात, तांचो कॅश अवॉर्ड आमी तांकां दितात, तांकां आमी रिवॉर्ड्स दितात. आणि ह्या संदर्भांत तेंचें आमी फेलिसिटेशन मुखार करपाचें आसात. फाल्यां एकाद आमी निर्णय घेतले केन्ना आमी फेलिसिटेशन करपाचें आसा. पूण तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी अभिनंदन तेंचें, कारण तेंचें भारताच्या बरोबर गोंयचें नांव आज रोशन केल्लें आसात. आनी आमची जबाबदारी वेदर इट इज अ पॅरा ऑलिंपीक आसूं किंवा जे स्पोर्ट्स जो आसा तो आसूं, पूण एकंदरीत खेळगडो हो खेळगडो आसता. आनी ज्या तरेन ह्या सगळ्यांनी आपल्या अपंगत तत्वाचेर मात करून जी स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आणि जी मूख जी दाखयलेली आसा ती खरोखरूच वाखडण्याजोगी आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.